जे आशिल्लें तें लोकसेवे खातीर अर्पण केल्लें आसा. चुलीचेर थंय आदन दवरचें आनी तांदूळ मागपाक बाबी पाटकारागेर येवचें. बाबी पाटकार तांदूळ दितलो आनी त्या घराब्याक त्या दीस पोटभर जेवपाक मेळटलें अशी बाबी पाटकाराली खास आशिल्ली. तीच खास तांचो पूत भोमाने सर्गेस्त दिपू पाटकार हांणी मुखार व्हेल्ली आसा आनी आजालो आनी ताची पुतालो वंशाची वेल मुखार व्हरपाक आमचे मदीं आसा अमीत पाटकार. हांव चड वेळ घेना. अमीत पाटकाराक मी मागता की तांणी तांचे हांगा आमचे म्हऱ्यांत हाजीर आशिल्ले सिनियर पोस्ट दोतोर अनिल बाब तशेंच आज 7 जुलै त्याच्या बाबाचो आज वाढदिवस. श्री सकाराम दिपू पाटकर ताका सगळ्यांना दिपू पाटकर जो म्हणटालो त्याचं ताका एक इंट्रोडक्शन करपाची गरज ना. तारे बद्दल त्या उलयता ते कोणी तशें मला बाबान सांगलें की म्हजो आजो ताणें कायलो म्हणून चडशे लोकांक एखादी खबर आसना. तांकां सांगपाक सोदता की हें जें घर आसा हें पयलीं कुडचडेचें हॉस्पिटल, फर्स्ट हॉस्पिटल. तेन्ना हांगा गव्हर्मेंट हॉस्पिटल नाशिल्लें. तेन्ना म्हणजे आजान हें फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ कुडचडे. मागीर PHC जालें तेन्ना मागीर शिफ्ट जालें. आजूबाजूला बातमी खूप समाजसेवा करत असतात. खुबशे लोकांचो पावला इवन ताणें हांगाच्या लोकांक घेवन गेल्लो आसा. आज एडवान्स लायफ एम्ब्युलन्स आज आमी अनवेल करता. मेमरी ऑफ माय लेट फादर श्री दिपू पाटकर. ही एम्ब्युलन्स लॉन्च करपाचें कारण म्हटल्यार आज कुडचडे आनी सरावंडींग एरियेक एडवान्स लायफ एम्ब्युलन्स ना. एडवान्स लायफ सपोर्ट एम्ब्युलन्स आसा तो बेजीक लायफ सपोर्ट. आज समज जर क्रिटिकल पेशंटाक जर शिफ्ट करपाक जाय जाल्यार एडवान्स लायफ एम्ब्युलन्स गरज आसा. आनी म्हाका दिसता की ही एडवान्स लायफ एम्ब्युलन्स एडवान्स लायफ सपोर्ट एम्ब्युलन्स ही खुबशा लोकांक बऱ्या पडटली. ती आज आमी तुज्या बाबाचे आमी ती आज लॉन्च करता. आज खूब दीस करून हांगा डिस्प्लेयाक आमी दवरतले आनी फाल्याच्यान ती सर्वीस. लास्टली म्हाका दिसता कोवीड पेंडेमिक टायम आनी हांगा आशिल्ले सगळे इंडोर म्हाका दिसता सगळ्यांचे आज तुमचेर आशिर्वाद आसा. कित्याक कोवीड टायमार समज जर कोण जर नंबर 1 पोजिशनाचेर जर आशिल्ले जाल्यार हे दोतोर ताणें आपली फॅमिली तुमची सगळी सायडीन दवरून फक्त लोकांक सर्व करपाक ताणें कोवीड टायमार येवन लोकांक सर्व केल्लें आसा. सो आय थिंक हे नजर रावपाक येतलो. चड वेळ घेना. ऑपरेशन दाखयला तातूंत आमकां एक एनर्जी येता. म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान आमी सगळे जर एक रावंड जर सो देव बरें करूं आसा तुमी आयिल्ल्या बद्दल आनी सगळ्यांनी कॉपरेट केल्या बद्दल. म्हजे कडेन लागना ते तशेंच कंटिन्यू करतलो आनी देव बरें करूं.
जय हो